वॉर्ड कावन्सिलर जावन म्हाका दिसता पयलीं हांव आसलो 5 वर्सां आनी आतां म्हाजी मिसीस आसा 5 वर्सां 7 वर्सान खंय तरी 5दा लँडस्लायड जाली आनी एक लँडस्लायड अशी जाली की एकट्याचो जीव गेलो. हेच्या फुडें जावपाक जायना. ताका लागून आमी आतां हे रिटेनिंग हॉलाचें काम 2 दिसांनी स्टार्ट करतले. एक 4-5 कोटीचें तें काम आसा. म्हाका दिसता हांवें ऑलवेज मिनिस्टराकूय सांगलां की हें काम आसा पळय रिस्की काम आनी तेंच्यांनी हो पेपर वर्क सारको करचो काम स्टार्ट करच्या पयलीं आनी तें बंद उरचें न्हू. इनकम्प्लीटूय केल्यार खूब डेंजर आसा आनी जें काम करता पळय पयल्यान फर्स्ट टू लास्ट एंड हें काम जावपाक जाय. हे जे ऑफिशियल्स आसता एई आसूं जावं ई आसूं तेणी आनी काम सुरू जावचें एकदां करच्या पयलीं एक फायलीचो प्रोसेस फॉलोअप करचो. म्हाका कॉन्फिडन्स आहा आमचो मिनिस्टर ज्या भशेन उलयता आनी ज्या भशेन हांव ताका एक्चुली आमी ल्हान आसतना तो मिनिस्टर आतां हांव जाणा आसलो 7 वर्सां म्हणून 8 वर्सांचो एक्सपिरियन्स जेन्ना वास्कोन येवन शेअर करता खरेंच कौतूक करपाची गजाल आसा. आनी तो मिनिस्टर असो की सदांच कूल आसता आनी तेजी तकली खूब चलता. तेच्या कॉन्फिडन्सान म्हाका दिसता हें काम जातलें आनी हांव रिक्वेस्ट करता मिनिस्टराक एकदां की काम बंद उरचें न्हू. काम A to Z जायसर काम चालू आसचें आनी सपोज कितें प्रोसेस इनकम्प्लीट उरला भितर जाल्यार तो कंप्लीट करचो आनीच काम स्टार्ट करचें. मिनिस्टर इन्स्टंट जाता आनी तेजें म्हाका दिसता दाजी बापूय काम मिनिस्टराक फॉलोअप करून बरें करता. हांव तेजे बद्दल कांयच उलयना पूण कशें आसता हो आमच्या वॉर्डाचो म्हाका जाता जेन्ना म्हाज्या वॉर्डान लोक म्हाका कितें इन्सिडंट आतां पळय सिवेज हांगा येयना. हांवें खूब ट्राय केली. हांव केन्नाच्यान करता सिवेज हांगा जावंक शकना. जेन्ना आमदारान एक रिक्वेस्ट करून एक पंपींग स्टेशन कितें करूं जाल्यारूच हो रिटेनिंग वॉल जो केला तसोच सिवेज व्हेरी इम्पॉर्टंट इश्यू. लोक म्हणटा भितर सोडटा जे पर्यंत आमी लोकांक दिना कनेक्शन आसता आनी लोक खंय सोडटले. आमी लोकांक ब्लेम करूंक जायना. आमी रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव म्हणना की तेंच्यांनी सकयल सोडचें खंय सोडचें पूण जो पर्यंत जायना जाल्यार आमी फॉल्टी न्हू. आमी तांकां सुविधा दिना जाल्यार ते कनेक्ट खंय करतले. लोकांक ब्लेम करूंक शकना. आमी पयलीं आमी सुविधा दिवपाक जाय आनी आमी लोकांक मागीर ब्लेम करपाक जाय. सँक्शन पयलीं जाल्लो आज काम तेजें स्टार्ट जालो. त्या खातीर हांव WRD मिनिस्टराक मनाक आजातल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तो सँक्शन आमकां करून दिलो. तशेंच आमचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत जे आमचे फायनान्साचे हेड आसा तांणी आमकां व्हडलो एमावंट आशिल्लो 5 कोटी रुपया धाकटो एमावंट तो 5 कोटी सँक्शन केलो. तांचे हांव आभार मानता आनी खूब गरजेचो आशिल्लो हो अंडर डिजास्टर एक्ट आमी हो बांदपाक घेतला. कित्याक आतां पावस रोखडो जालो आनी आतां डिजास्टर जावचो न्ही त्या अंडर हो स्लोप बांदपाचो घेतला. आनी म्हाका दिसता हें बांदतकूच ह्या घरान जो लास्ट टायम आमी पळयलें की भायले मनीसो अपघातान जी मृत्यू जाली ते जावचें न्ही. हाचे फुडें आनी खूब जाणां रावतात थंय तांची आनी खंयची ट्रेजेडी जावची न्ही कोणी मरचें न्ही. ताच्या खातीर जाता तितले बेगीन ही रिटेनिंग वॉल बांदून तांचे लायफ सेव करपा खातीर आमचो हो प्रयत्न आसा. ही सारकी 5 कोटी मातसो व्हडलो एमावंट आशिल्ले. आमी सगळीं घेवपाक चुकलेली पूण सगळे हाका गेले जाल्यार चड फायनान्सीची इम्प्लिकेशन आशिल्ली. सो खंयचे कोसळिल्लो पार्ट आसा आनी खंयचो सगळ्यात डेंजरस आशिल्लो तितलो पार्ट आमी 150 मिटर तो आमी पयलो घेतला. म्हणजे विच वॉज एमिनेंटली म्हणजे आनी कोसळपाक शकताले आनी डॅमेज जावपाक शकताली प्रॉपर्टीकूय आनी लायफाकूय. ती पयली घेतल्या आनी ती घेतली जाल्यार म्हाका दिसता एमिनेंट डेंजर जो आतां आसा पावसान तो वचपाना. फुडल्या टायमाक मिनिस्टरान सांगलो असो फुडले एस्टिमेट करून हेवी वॉल्स घेतले. वॉर्ड कावन्सिलराची कितें मागणी आसली खुबशे ह्या वाड्या बद्दल तेजें कितें डेफिनेटली कितें आसा ते मागण्यो ताज्यो आसा पळय वी वील डेफिनेटली फुलफील इट. आनी त्यो मागण्यो कश्यो आसा इट इज स्मॉल मागण्यो. ते आमच्या कानार पडिल्ले जाल्यार आमी बिफोर पयलींय करपाक जाताले. खंय तरी कोणा माती घाल्या ते काडपाक तरी इट इज नॉट अ बिग थींग. आतां खंयचें उदक वयल्यान येता खंयच्यान स्लो तेन्ना सेपरेट गटर हेज टू बी. सपोज तूं सारकें ताका डायवर्जन दितलो उदकाक उदक कशें आसता वयल्यान नॅचरल फ्लो आसता. नॅचरल फ्लोंतल्यान उदक कशेंय वता. सो तें सपोज तूं चॅनलायज करतलो ताका चॅनल बांदचो पडटा. ताच्या खातीर आतां पळोवन आमी प्रपोजल घालता. कम्युनिकेशन गॅपा खातीर हे सगळे इश्यूज आतां तुमकां कळून आयले. अजुनूय कम्युनिकेशन नो कम्युनिकेशन गॅप तसो काय. वॉर्ड कावन्सिलरान अजुनूय कळोवपूच नाही. ना हे टोल्ड मी थोडे प्रॉब्लेम्स आसात थोडे आमी क्लियर केले. हांव आतां उदकाचो ताणें आतां इश्यू रेज केला दॅट आमी प्रपोजल घालून क्लियर करता. ताजी सांगता ते प्रमाणे बरेच वर्सांचो इश्यू लोकांची मागणी आशिल्ली की रिटेनिंग वॉल जे आसा पळय न्ही जेणे करून कॉलेप्स जो माउंटन जाता पळय डोंगराची धड कोसळटा आनी घराक डेंजर आसा लोकांक डेंजर ते जावचें नाशिल्लें.
म्हजे म्हायती प्रमाणे गेल्या वर्सा कॅज्युअलिटी एक जाली, तशेंच कॉलेप्स जालें, लँडस्लायड जाली आनी तातूंत भितर एक बायल मनीस भायर पडले. ते जावचें न्ही म्हणून आमी वॉल जे आसा पळय न्ही बांदपाक घेतिल्ले आसा. आनीक ताका जर कितेंय कमी पडलें, जर लेंथ कमी पडली, हायट कमी पडली, आमी वाडोवन दितले किंवा सेकंड इस्टिमेट करता काम कमी. कावन्सिलराचें म्हणणें आहा की वयल्यान जे गटर व्हांवता ते सगळे बुरशे करता आनी तांकां लोकांक त्रास सी जे जाग्यार शक्य आसा म्हणजे दाजीक म्हणजे एक सुचोवणी आसा, ज्या जाग्यार शक्य आसा थंय JCB मशीन घालून जें कितें व्हाळा भितर कचरो किंवा घाण आसता पळय ती काडून सायडीन उडोवपाक दवरपाक जितलें शक्य. सगळीच कडेन मशीन वचना, एखादी रुंदाय कमी आसली किंवा देंवोवपाक मेळना जर जायना, पूण आमी म्हाका दिसता एक 25 लाखाचें टेंडर काडिल्लें आसा डिसल्डींग करपाक नाला. तर त्या डिसल्डिंगाचें काम सोमारा बी सुरू जाता. मायमोलाचे बद्दल कितें उलयताले की तुमी? मायमोळे लेक जे आसा ताजे खातीर 1 कोटी सँक्शन जाल्लो आसा, कॉन्ट्रॅक्टर एजन्सी फिक्स जाल्ली आसा. सोमाराक ताणें काम सुरू करूंक जाय. पाटील सोमार दीस त्या मनशान काम सुरू करूंक जाय. बाकीचें मुखाल्लें कितें आसा पळय न्ही आनी फर्दर डेव्हलपमेंट करपाक तांचे ते नंतर मागीर बसून डिस्कस करया. सर आयज तुमी कारण नॉर्मली कशें आसता WRD डिपार्टमेंटाचें काम हे 10 जून पर्यंत ऑन अ वॉर फुटींग करपाक जाय, खंयच्याय गांवाक आसूं तें मागीर आनी खंयच्याय शहरान आसूं. कारण 10 जून पर्यंत WRDचें काम करूंक मेळटा, नंतर मागीर 4 महिने 5 महिने काम करूंक मेळना. त्यामुळे म्हणजे सगळी क्लियर रिस्ट्रिक्शन आसा ती 10 जून पर्यंत ही कामां जाता तितली पूर्ण करपाक पळोवपाक जाय. कायद्याची तशी तरतूद आसा पूण ताजी इम्प्लिमेंटेशन जायना विशेश प्रमाणात. पूण आतां एनी दुसरें सांगता हांव, व्हाळाच्या सायडीन समजा एका 10-15 घरां आसा जाल्यार ताका 10-15 घरां संबंदी तांची सिवरेज जी कितें आसा पळय न्ही त्या संबंधी ल्हान तुगेलो प्रोजेक्ट घेवपाक जाता आनी खंयची ती सिवरेज तुगेले ट्रीट करपाक जाता. ही पद्दत आमी गोंयांत सुरू करची पडटली.